सगळे जाण म्हणजे विजिलन्स वीक म्हणून त्या निमित्तान मनयता आणि ह्या फावटीचो मेन फोकस जो आसा सतर्क भारत समृद्ध भारत विजिलंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एचओडीज आनी सेक्रेटरीज हांगा बसलेले आसा. फाटले गेले कितलेशेच दीस आमी त्या निमित्तान म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी ट्रेनिंग कंपल्सरी अटेंड केल्या. म्हाका दिसना की कोणूच ट्रेनिंगे शिवाय उरला असं म्हाका दिसना. हार्डली एखादो दुसरो कोणी जेणे ट्रेनिंग घेवंक ना आसतली. ज्या ट्रेनिंगाच्या निमित्तान वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या समोर मांडले. म्हणजे विजन आसतलो, अकाउंटींग आसतलें, ताज्या बरोबर मागीर SDG गोल्स आसतले, आत्मनिर्भर भारत आसतलो, ताज्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय आसतलें आनी सेंट्रल सेक्टर स्किम्स आसतले. हे विशय मांडण्या फाटीमागचो आमचो उद्देश जो आशिल्लो जेका आमी म्हटलां की सतर्क भारत समृद्ध भारत, त्याच धर्तीचेर आमकां सतर्क भारत समृद्ध भारत स्टेटूय बी त्याच पद्दतीत तितकेच सतर्क जावपाक जाय आनी समृद्ध जावपाक जाय. सदोदीत स्टेट जी आसा म्हणजे हे जर सगळें आमी अचीव करतले जाल्यार इट इज ओन्ली डिपेंड अपॉन द ब्युरोक्रेसी. आय एम सेइंग नॉट द पॉलिटिशियन्स, बिकॉज वन हू आर इम्प्लिमेंटींग द स्ट्रॅटेजी जर कोण करता आसत जाल्यार ते ब्युरोक्रेसी. जरी पॉलिसी डिसायड केल्ल्यो आसत पॉलिटिशियनान, मिनिस्टरान किंवा द कॅबिनेट, टू इम्प्लिमेंट टू द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी कोण करता आसत जाल्यार आमचे ब्युरोक्रेसी करता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता तुमी सतर्क आसप हें खूब गरजेचें आसा. आनी तुमी सतर्क आसल्यारूच आमकां समृद्ध राज्य करपा खातीर मदत जावपाक शकता. तितूर एक 2-3 गजाली तेंच्यांनी हायलायट केल्या, फोकस केल्यो. आमी आयच्या स्टेजीत आमी म्हणटा की आमचो आर्थीक रेव्हेन्यू कलेक्शन्स जे आसा पोस्ट कोवीड खुबशा मोठ्या प्रमाणात आमकां फरक पडला. द गव्हर्मेंट मिन्स CS हॅड इशूड द सर्क्युलर, म्हणजे वेरियस सर्क्युलर्स. आमी इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी काडली, तेज्या उपरांत आमी इकॉनॉमीक प्लॅनिंग करपा खातीर कमिटी काडली, सगळें केलें आनी यू पीपल आर ऑल्सो वर्किंग. पण आमकां म्हाका दिसता 2 गोश्टीचेर प्रामुख्यान काम करचें पडटलें, विच इज एन प्लगिंग ऑफ द लिकेजीस आनी रेव्हेन्यू आमचो जो आसा पळय न्ही हो आजून खंयच्यान वाडटलो. रिसिप्ट रेव्हेन्यू हाजेर आमकां काम करचें पडटलें. त्याच बरोबर एक्सपेंडिचर्स आमचो कमी करचो पडटलो. आनी हें जर करीत जाल्यार निश्चितच हाजो मॅक्झिमम बेनिफिट्स आमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन दिसपाक येतलो. हांवें हें कित्याक सांगलें कारण तुमचे डिपार्टमेंटांत कितें करप कितें न करप, कशा पद्दतीन लिकेजीस बंद करप आनी बेस्ट सर्विसीस लोकांक दिवप हें ऑफिसांतलो प्यून आनी क्लार्क ठरयना, त्या ऑफिसांतलो HOD ठरयता. अंडर द लिडरशीप ऑफ दॅट सेक्रेटरी द HOD डिसायड्स, HOD डेलिवर्स. त्या खातीर म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी जर डिसिजन घेतलें, म्हणजे हांव उदाहरण म्हणून सांगता, जर आपुणूच वेवस्थीत काम केलें ना जाल्यार आपल्या ऑफिसांतलो मनीस कशें काम करतलो. आमच्या कडेन म्हणजे HOD कडेन पळोवन ते तेजें ऑफिस चलूं शकता. HOD जर रेगुलर येयलो ना, तोच जर 10 येवपाच्या जाग्यार तो 12 येवपा लागलो, पिवन येयनासतरूच रावतलो. पिवन येयनासतरूच रावतलो सांगता. आज काही डिपार्टमेंटां आसा म्हाज्या नजरेनूय आयल्या, काही ऑफिसांतलो स्टाफ येयत ना, तेंचो HOD ताका विचारना. दीस इज ट्रू फॅक्ट. हांव जाय जाल्यार थोड्यांची नांवांय सांगूं शकता किंवा त्या HODकूय कळूं शकता. हांवें सगळ्यांच्या हुजीर सांगलें जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जातलो म्हणून सांगना हांव. म्हाका प्रॅक्टिकली खबर आहा. हें हांव कित्याक सांगूं, त्या ऑफिसांतलो दुसरो स्टाफ म्हाजे कडेन उलयत आसता. HODच्या शिवारूय उरलेले स्टाफ म्हणजे प्रत्येक ऑफिसांत कितें चल्लां हें म्हाका त्या उरलेल्या स्टाफा कडल्यान कळटा. कोणाची फायल कितली डिले जाली, कोणाची फायल कितले दीस उरल्या, म्हणजे 1-1.5 म्हयनो फायल ती थंयच कित्याक उरल्या हें म्हाका कळटा. कारण हांव त्या स्टाफा कडेन उलयता, पिवना कडेन उलयता, क्लार्का कडेन उलयता आनी जो मनीस ती आपली फायल दिल्ली आहा तेज्याय कडेन उलयता. म्हणून म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, ह्या विजिलंट विकाच्या निमित्तान, विजिलन्स विकाच्या निमित्तान आमी सगळ्यांनी जर एक बऱ्या पद्दतीचें थारयलें, म्हणजे आमी ज्या पद्दतीत आमी आज शपथ घेतल्या की हो देश
हे राज्य प्रगती प्रथाचेर व्हरपा खातीर आमी आमचो 100% हांव म्हणना 100% एकदां पॉसिबलूय जायना. वी हॅव द अदर प्रायोरिटीज ऑल्सो, बट एटलिस्ट म्हणजे 50 आनी 70% जरी इनपुट्स दिले जाल्यार एक खूब मोठो बदल म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनांत राज्यांत जावपाक शकता. ताका लागून म्हजी सिन्सियरली तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की करप्शन फ्री तर स्ट्रेट करुयाच, त्याच बरोबर म्हणजे प्रॉम्प्ट वर्किंग जेका आमी म्हणटा की लोकांचे सर्वीस डेलिव्हरी जी आसा पळय न्ही ही प्रॉम्प्ट जावपा खातीर आपल्या पर्यंत आपल्या डिपार्टमेंटान आपूण कितें चेंजीस करपाक शकतले. आतां पर्यंत म्हणजे पोस्ट कोवीड जाल्या उपरांत हांव एक दीस सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो वेबसायट हांवें आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनाक सांगलें म्हाका सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो वेबसायट धाडून दी म्हणून. तेणी 150 कितली तरी डिपार्टमेंटाच्यो सगळ्यो वेबसायट चॅक केल्यो. ताज्या उपरांत तिच्या लक्षान आयलें 70 ते 80 डिपार्टमेंटाच्यो वेबसायटूच चलना. 70 ते 80 डिपार्टमेंटाच्यो वेबसायटूच चलना आनी आमी सेक्रेटरी आनी HOD केन्नाच लक्षय दिवंक ना त्या वेबसायटीचेर ती चलता काय चलना म्हणून. शेवटी म्हाका CSक सांगचें पडलें पुट द नोट टू ऑल द डिपार्टमेंट एटलीस्ट दे शूड अपडेट्स देअर वेबसायट म्हणून. ताज्या उपरांत CSचें म्हणणें की वेगळे कोणी तरी तेजेर खंयची तरी वेगळी एजन्सी घातल्या, कोणी ते वेबसायटी कडेन केन्नाच पळोवंक ना. दिस इज नॉट द ड्युटी ऑफ द CM एंड CS. दिस इज द ड्युटी of your department, being the head of the department, being the secretary. It is your duty. When I am taking over the charge of my department, one should know the each and everything from the department. आमी ते जर पळोवचे ना जाल्यार आनी कितें पळयतले. आमकां तितकेच जर खबर ना जाल्यार आनी काम कितें तर मागीर. अरे आफ्टर ऑल आमी म्हणटा की आमचो स्टेटीचो हे जो रँक जो आसा पळय न्ही वो खंयच्या हेजेर सपोज दिल्लीक बसून जर स्टेटीचें रँकींग ठरोवपाक जाय, फाटल्या दिसांनी जें म्हटलें पळय न्ही आमी 19 वयल्यान 24 आयले, हें कित्याचेर डिसायड जाता. बऱ्याच जाणांनी आपल्यो सर्विसीस डिजिटलायज्ड ऑनलायन वे ज्यो करपाक जाय पळय न्ही त्यो आजुनूय करूंक ना. फ्यू डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग व्हेरी गूड, खरोखरूच खूब बरें काम करता. म्हणजे कशा पद्दतीन आमकां जर आतां पोस्ट कोविडाच्या बाबतींत आमी जर म्हणटा की आमी संपर्कांत येवपाक जायना आसत जाल्यार ऑनलायन फेसिलिटीज वी वॉन्ट टू यूज इट आनी आसा तेजो आमी उपयोग करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हे जर करतले आसत वेगवेगळ्यो गजाली आपल्या डिपार्टमेंटान करूं येता. म्हाका दिसता त्यो करपाची गरज आसा आनी निश्चितच म्हणजे आयच्या उपरांत आमी ऑलरेडी की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाचो संकल्प 2 ऑक्टोबरांतल्यान सोडला आनी ह्या हातूर सहभाग जावपाक म्हाज्या डिपार्टमेंटांतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय करपाक हांव कितें करपाक शकतलो. म्हणजे गोंय जर आमकां समृद्ध गोंय करपाक जाय आसत जाल्यार हांव वेगळ्या पद्दतीत कशे पद्दतीत म्हणजे हांव 2-3 तरी गजाली अशें कांय ना की तें फक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वेटरनरी डिपार्टमेंट हांच्यांनीच करपाचें. फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स इज ऑल्सो देर, ही ऑल्सो कॅन डू द बेटर. अजुनूय तेंच्यो सर्विसीस ज्यो आसा पळय न्ही 15 ते 20 फावटी थंयसर मारच्यो पडटा. अरे एखादो गोंयकार जर ताका वचपाक जाय आसत जाल्यार 15 फावटी त्या डिपार्टमेंटान कित्याक मारपाक जायो. एकेच फावटीच्यान ऑनलायन जावंक शकता. म्हणजे आमी अशें न्ही की समृद्ध गोंय म्हणजे तें फक्त डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी एग्रीकल्चर आनी वेटरनरीज फिशरीज हांचें काम न्ही. हर एक डिपार्टमेंटांतल्यान वेगळी येवजण आसतली, ती आमी लोकांक बऱ्या पद्दतीत कशी पावोवपाक शकतली. आपल्या डिपार्टमेंटाच्यो सर्विसीस आमी खूब बऱ्या रितीत प्रत्येक गोंयकाराक कशा पद्दतीत दिवपाक शकतले हाजो विचार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. आनी निश्चितच म्हणजे आमी फाल्यांच्यान अशोक कपसे स्टार्ट हो रे परसो से स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर स्वयंपूर्ण मित्र आमी डिसायड केल्या. ताजें लिस्टय आमी काडलां. इट इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 220 ऑफिसर्स ऑलरेडी जेंचे लिस्ट काडलां. म्हणजे तेच फक्त दर शेनवारा हे ग्रामपंचायतीन वयतले ना, आमी सगळ्यांनी वचूंक जाय इन्क्लुडींग द सेक्रेटरीज. इट इज माय रिक्वेस्ट फॉर द सेक्रेटरी ऑल्सो. यू ऑल्सो ट्रेनिंग तो परसो कल से स्टार्ट हो रहा है. फाल्यांच्यान आमी स्वयंपूर्ण मित्र ज्यांचे लिस्ट केला अशे जवळपास 210 ऑफिसरांक आमी ट्रेनिंग दिता. आनी ट्रेनिंग दिता आसतना आमी सांगलां की आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाचो संकल्प जो आसा ताका वेगवेगळे पॅरामिटर्स आसा. DHE आनी GPARD हांच्यांनी जरी तेजो सर्वे केला जाल्यार तेजो एक आमी रिपोर्टींग फॉर्मेटूय रेडी केला. मायसेल्फ पर्सनली हाज्या ट्रेनिंगेन हांव स्वता इंट्रस्ट घेता. हांव म्हजें एक वर स्पेंड करता. बुधवार, ब्रेस्तार आनी शुक्रार
म्हणजे 5 बॅचींनी सकाळ आनी सांजचे बट 5य बॅचींनी हांव एक वर त्यांच्या बरोबर उलयतलो, तांचे रिपोर्ट रायटींग आनी एक्झॅक्टली आमकां वचून कितें करपाक जाय ठरयतलो. बट फक्त हे 220च जाण प्रत्येक शेनवार दीस गांवान वयतले अशें न्ही. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे यू आर द नोडल ऑफिसर ऑफ युअर डिपार्टमेंट. प्रत्येक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो आसा हो त्या डिपार्टमेंटाचो नोडल ऑफिसरूय आसा. त्या डिपार्टमेंटाची स्कीम ही आमकां त्या गांवांत कशी इम्प्लिमेंट करपाक जाय आसत आनी कन्सर्न ऑफिसरान फोन केल्या उपरांत ताका बऱ्या पद्दतीन आमी कशें सहकार्य करतले आसत जाल्यार तें काम तुमी सगळ्यांनी करचें पडटलें. आमकां पुराय आमी 2 ऑक्टोबर 2020 पासून 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत आमकां एटलिस्ट आमी एक 4 स्टेप फुडें गेले. आमकां गोंय समृद्धीच्या वाटेन फुडें वयता, स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन फुडें वयता. हाजे फॅक्ट्स, हाजे आमकां फिगर्स ह्यो लोकां समोर दवरपाच्यो आसा आनी ताका लागून प्रॅक्टिकली आमकां काम जें आसा पळय न्ही, हांव त्या ती सांगलां म्हणजे आमकां बेश्टें ढोबळ मनान सांगपाचें ना आमी हें खूब कितें केलें आनी ताज्या हांव स्पेशली आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग डायरेक्टर वेटरनरी इज देर ना दिसता तो पाव. कित्याक सांगता हांव, आमी तांकां टार्गेट दिल्लो की फाटली म्हजी ट्रेनींग जाली तेज्या उपरांत तांकां सांगलेलें की एटलिस्ट म्हणजे एका वेटरनरी ऑफिसरान 5 नवीन फार्मर तयार करपाचे आनी आसा त्या फार्मरांक तेंच्यांनी अपग्रेड करपाचे. ऑल टुगेदर 630 फार्मर भितरले 50% म्हणजे 300 न्यू फार्मर्स इन डेरी, स्पेशली इन काव, मागीर पिगरी, इन पोल्ट्री आनी इवन दो इन आपले हें कितें गोट रेरी. हितून तेंच्यांनी 300 फार्मर टार्गेट दवरून नवीन तयार केले. ही अचिवमेंट आसा. म्हणजे ताका लागून आमी 100% जर आमकां इम्प्लिमेंटेशन करतले आसत जाल्यार ताका डायरेक्टरान 100% काम करचें पडटलें. 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्कीम खंयच्याय डिपार्टमेंटाच्यो जातल्यो आसत, फॉर एक्झाम्पल डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर म्हाज्या फुड्यान आसा, जाल्यार तेणी आउट ऑफ द बॉक्स तेणी खूब काम करचें पडटलें. त्या खातीर तूं काम कर म्हणजे कितें, हांव तूं सगळ्या गांवांनी चल म्हणना. तुजे कितलेशेच स्टाफ आसा तांकां कामाक लाय, तांकां शेनवार आयतारा धाड. आनी टील नाव आयच्या दिसा जर गोंयांत हांव म्हणटा बचपन स्कीम आसतली, तुजी तेज्या उपरांत DDSSY आसतली, ह्यो स्किमी अजुनूय 100% इम्प्लिमेंट कित्याक जायना? तुज्या कडेन मोर दॅन 100 स्टाफ इज वर्किंग इन युअर डिपार्टमेंट. मागीर तो कित्याक तर अजुनूय बी गोंयाक 60 वर्सां जालीं जाल्यार आयजूय हांव सांगता गोंयकाराक जो मेन गोंयकार आसा ताका संडास मेळना. हांव आत्तां सकाळीं 6,000 रुपया दिवन येयला, 2,000 रुपया 3 जाणांचे पंचायतीन चलांनी पयशे भर म्हणून. तूं परत एकदां पयशे घेवपाक सुरू कर. तुवें स्कीम बंद करून उपकारची ना. आयज सकाळीं म्हणजे इतकी गरीब परिस्थिती गोंयांत आयजूय आसा. अफेक्ट हांव सांगता, आयज सकाळीं हांव काल राती कडेन 10:30 वरांचेर म्हज्या करमळ्या गांवांत आशिल्लो. हांवें जेन्ना थंय विचारलें कितल्या जाणांच्या घरांत टॉयलेट ना काय म्हणून, 7 जाणांनी सांगलें म्हाका. बिलोंग द ST कम्युनिटी 3 पीपल आर देर. 7 जाणांच्या घरांनी आयजूय टॉयलेट ना. आमी पेपरार स्कीम काडली, सगळ्यांक टॉयलेट दिवन. नो डावट वी हॅव डिक्लेअर्ड द ओपन डेफिकेशन फ्री. त्यांच्या गांवांत आमी एक कॉमन टॉयलेट लायला म्हणून आमकां ओपन डेफिकेशन फ्री आमी डिक्लेअर करपाक शकले. बट ताच्या घरांत जर टॉयलेट दितले आसत जाल्यार आमकां वर्किंग करपाक जाय. 2,000 रुपया आसतले. आमी म्हणटा जर आसत की आमी सगळें लाल आसा, ना, आमकां काम करचें पडटलें. आयजूय पंचायत डिपार्टमेंटान स्कीम ना तर ताजो स्टाफ सेक्रेटरी थंयसर ना, तो वचून सर्वे करूंक शकनाशिल्लो. पण आमकां पडून गेल्लें ना. म्हाजें म्हणणें तेकाच लागून सांगता हांव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली, तें करून घेवचें पडटलें. हांव तुमी प्रॅक्टिकली करा म्हणना, तुमच्या स्टाफाक कामाक लायात आनी 100% कामाक लायात. आनी हे जेन्ना तुमी करतले पळय न्हू, देन इट वील इम्प्लिमेंट. म्हाजें म्हणणें हें ना की तुमी 100% म्हणजे तुमी एटलिस्ट म्हणजे तुमी जर 8 वरां प्लॅनिंग करून जर तुमच्या डिपार्टमेंटाक दिशात की हे 100% जावपाक जाय म्हणून, इट इज पॉसिबल, अदरवायज नॉट. टार्गेट दियात प्रत्येकाक, प्रत्येक स्टाफाक टार्गेट दियात. हांगा फक्त ऑफिसान येवन बसून वचून घरा वचप न्ही, सोमार ते शुक्रार इतक्यान जावचें ना. यू ऑल आर द म्हणजे आमी म्हणटा की ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, आमी गव्हर्मेंट सर्वंट जर म्हणटा आसत विच इज 24/7. आमच्या तकलेत विशय जो आसा पळय न्ही, हो लोकांच्या बद्दल कंटिन्युअसली आसपाक जाय. तेन्नाच हे विशय सुटूंक शकता. नाल्यार 60 वर्सां जाल्या उपरांतूय बी अजूनय टॉयलेट ना, अजूनय नळ ना, अजूनय म्हाका लायट ना आनी 100% स्कीम. अरे हे देशचें गोंय 15 लाख लोकसंख्येचें, नॉट मोर दॅन 7 लाख हावजीस. जो भायरसून येता ताका आमी 100% फॅसिलिटीज दिता मरे सगळ्यो. आउट ऑफ द वे वचूनय तांकां मदत करपाक वयता आमी. मागीर वाय नॉट फॉर द ओरिजिनल गोवन ताका कित्याक जायना हें?
हॅरेसमेंट ही बंद जावपाक जाय. एका मनशाक 10 फावटी त्या मामलेदार ऑफिसान, कलेक्टराच्या ऑफिसान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान, PWDच्या ऑफिसान 12 फावटी मारच्यो पडोंक जायना. अरे एका 2 फावटींनीच तेजें काम जावन वचूंक जाय. परत प्रत्येक मनशाक तुमच्या शिकायत तो तेज्या कडेन डील कसो करप. कोविड सोंपलें, अजूनय ते मेज आडवे लावन बसले, चल चल ताका नाका म्हाका पयस चल, बंद करपाक लायत. अजूनय थोड्या ऑफिसांनी दारा फुडें मेज लायिल्लें आहा, काडून उडयात म्हणून सांग. हे सांगचें पडटलें आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान सांगचें पडटलें. सेक्रेटरी शूड विजीट द फील्ड ऑफिसीस. हांवें लास्ट टायमूय सांगिल्लें. I think only the Secretary Power has reported me. He had visited the Fonda office also. 2-3 offices he had personally visited. I don't know about the other secretaries, but he had personally called me and he had told me that I have visited. That day he is in Fonda. He is in field office. त्या खातीर secretary नी बी you should also take note of that and visit all the offices. At least in a week you want to visit in one तालुका office. आणि तितके जर जायत न्ही रे जाल्यारूच ग्राउंड स्टाफ काम करतलो. नाजाल्यार हांव आसा, म्हाजें डिपार्टमेंट चलता, ह्याच पद्दतीत चलतलें. हें जावचें ना. प्रत्येक डिपार्टमेंट म्हणजे म्हाज्या डिपार्टमेंटाक कांयच काम ना, पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंटाक कांयच काम ना अशें ना. शिवाजी तेकाय काम आसा. तुका दिसतलें पब्लीक ग्रिव्हन्सीस, म्हाजें कसलें काम कांयच ना. वेगळें काम, खूब पद्दतीचें काम आसा. थोडे तरी इनपुट्स आपूण गव्हर्मेंटाक दितलो, ह्या पद्दतीत काम करा. आनी तें जर करीत ना जाल्यार आमी फंक्शनां करतले, फंक्शनां वयतले सदांच. म्हणजे 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर तितूंतल्यान हें एक फंक्शन. हार घाल, परत फुलापेटेक हांगा CM उलयतलो, CS उलयतलो, आमी शपथ नांवांक घेवंक जाय म्हणून घेतली. ती घेवं नाका बेश्टी. ना घेतल्यारूय जाता म्हाजें म्हणणें आहा. मनांतल्यान थोडे तरी, हांव 100% परतूय सांगता, 100% इट इज नॉट पॉसिबल. फॉर मी ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल. 100% कोणाकूच पॉसिबल जावचें ना. 50% जरी केलें न्ही रे जाल्यार गोंयांत 90% काम जातलें. आमी 50% केलें जाल्यार गोंयांत 90% काम आयजूय जावपाक शकता. ताका लागून म्हाजें म्हणणें आहा, परत एकदां म्हणजे हांव थोडोसो चडूय उलयला आसत, बट कशें आहा, हांव जेन्ना फिल्डांत भोंवता, हांव जेन्ना लोकांक मेळटा तेन्ना म्हाका दिसता. हांव पयर म्हाका सांगलो एकटो की म्हणलो, बट इन 2019 एके पंचायतीन एकूय नळ ना म्हणपालो. हांवें जेन्ना प्रॅक्टिकली जेन्ना त्या सरपंचाक फोन लावन विचारलें तेन्ना कळ्ळें. म्हणजे त्या खातीर म्हाका फटोवपाचो प्रयत्न करूं नाकात. म्हाजो ग्रावंड लोकां कडेन म्हाजो कनेक्ट आसा. हांव पर्टिक्युलरली तुमकां हांगा बसून खंयच्याय लोकांक, खंयच्याय पंचायतींतली कितेंय म्हायती ही दिवपाक शकता. म्हाजें एकूच म्हणणें आहा, परत आमी 100% स्किम्स जर इम्प्लिमेंट करपाक लागले, 100% लोकां खातीर कार्यक्रम म्हाज्या डिपार्टमेंटान कितें आसा हाजें जर इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागले जाल्यार निश्चितच माननीय मोदीजीची संकल्पना आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय ही आमी सक्सेसफूल करपाक शकतले. एका वर्साचो पिरियड आसा. आमकां निदान म्हणजे आमी म्हणटा की 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत आमी वेरियस पंचायतीक वेरियस एवॉर्ड फॉर द स्वयंपूर्ण गोंय, नॉट ओन्ली फॉर द पंचायत, म्हणजे आमी पंचायत आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, इवन दो आवर ऑफिसर्स, we are giving the award for our officers, one who is doing the very good work. तश्यो पंचायतीच्यो 4 कॅटेगरी आसतल्यो, तश्योच जे आमचे ऑफिसर्स थंय वयता तांच्योय 4 कॅटेगरी आसतल्यो. वील गिव द स्पेशल अवॉर्ड फॉर द ऑफिसर, नॉट ओन्ली फॉर द अवॉर्ड फॉर द ऑफिसर बट ऑल्सो फॉर द डिपार्टमेंट, फॉर द 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्कीम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. म्हणूनच थोडेशे म्हणजे ऑफिसाच्या भायर सरून काम करपाचो प्रयत्न करात. आपूण नवीन कितें तरी केलें म्हाज्या ऑफिसान हें दाखोवपाचो प्रयत्न करात. जे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून आमचे ऑफिसर्स गांवांनी वतले. आमी म्हटलां 30 तारखेच्यान, ह्या 30 तारखेच्यान 1 नोव्हेंबराच्यान दर शेनवारा आसूंक जाय. त्या ऑफिसराक फावना आसत ताका रिप्लेसमेंट किंवा कितें एनी हाव प्रॉब्लेम जालो, तुमच्या ऑफिसांतलो कोण ज्युनियर स्केल, सिनियर स्केल कोण आसा ताका कोऑर्डिनेट करात. ताका वचूंक मेळना तेच्या बरोबर बाकीच्यांक थंयसर धाडपाचो प्रयत्न करात. एक डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज वेरियस स्कीम इम्प्लिमेंट करपा खातीर तुजी वेरियस कॉर्पोरेशन्स आसात, त्या कॉर्पोरेशनाक इंटिग्रेट कर आनी धाड थंयसर. वेगळ्या पद्दतीन आमच्यान करूं येता. म्हणजे इम्प्लिमेंट करपा खातीर म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्यांनी तुमी वेगळो विचार करचो पडटलो, पण हाजेर थिंकींग जें आसा हें आतां पासून सुरू करात. आनी खऱ्या रितीन आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर, आनी परत सांगता हांव, आमकां स्वयंपूर्ण गोंय जर जातलें आसत जाल्यार इट इज नॉट ओन्ली हांवें भाशण केलें म्हणून जावचें ना, म्हाजे आमदार आनी मंत्री गांवांत गेले म्हणून जावचें ना. ते जर जावपाक शकता आसत जाल्यार ओन्ली यू पीपल तुमी करपाक शकतले. हांवें कित्याक सांगता,
तेन्ना आमी सांगता तेजे थोडे जरी इम्प्लिमेंट आमी पंचायतीन आमी तेजो चार्ट कितें करप हें ठरयलां. देर आर 15 पॅरामिटर्स आर देर आनी नक्की कितें करप कशा पद्दतीन रिपोर्ट करप हें ठरयलां. म्हणजे जे कोण वयतले ताज्या खातीर ट्रेनींग ही फाल्यांच्यान सुरू जाता. सकाळ सांची करून 5 ट्रेनिंगेनी सोंपयतले. बट परत एकदां आमी कारण कसो आसा इट इज अ वर्सभर कार्यक्रम आसा. एकदा फिर से हम एक बार HOD को भी बता देंगे सब कुछ एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं वहाँ, सो दॅट दे कॅन ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग इन दॅट वे. एकदा हेड ऑफ द डिपार्टमेंटांक सगळ्यांक आफोवन आमची पुराय संकल्पना स्वयंपूर्ण गोंयची कितें आसा होय कॉन्सेप्ट तुमच्याय समोर मांडटा आमी. आनी हो वर्सभर तितून अपग्रेडेशन ट्रेनींग तुमचे इनपुट्स कितें आसा हें जायत आमी फुडें फुडें वयतले. त्या खातीर हांव आयच्या विजिलन्स विकाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा येवकार दिता. आमच्या सगळ्याच्या प्रती सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां स्मरण करता, हांकां याद करता आनी तांकां समोर दवरून परत एक जसो सतर्क भारत समृद्ध भारत त्या धर्तीचेर आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभतलें इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता.